आमगे तशी बस जाणे तुम्ही एक एक वरान बस असताय तेंक बाड्या तशी म्हाका खबर ना खुची बस मेळटी ते सगळे घांटी बाड आख्खी बस खाली जाली ते सगळे हाय फ्रेंड्स कशी आहे तुम्ही सगळी समजता तुम्ही सगळी बरी आहे मू हाय फ्रेंड्स कशी आहे तुम्ही सगळी सहज मला सगळी बरी आहे म्हणून कालचा व्लॉग चोयला असता तुम्ही एकलो म्हणल्यार आमगे फ्रेंडा बार वाजता गेल्लो का तिकडे आणि सकाळी येलो आणि त्यांचे ब्रेड कोण हायले ते ब्रेड कोण हायले ते आणि एकलो हात मोठा तो आणि म्हाका सापडलो आमी म्हाकाय दिवपा पडलो तेका म्हाकाय करपा पडलो सो फ्रेंड्स आज न्हू आमी युरो कार पार्ट्स वयताय युरो कार पार्ट्स न्हू रिटेल शॉप ते थिंगा गाडया पार्ट्स मेळटा हिंगा सगळे अशें करून ऑनलायन बी तेंगे मेळटा वर्ल्ड वायड आहा ती सगळी म्हळ्यार हिंगा आमगे फॅमिली आहा सो आमकां बऱ्या पडटा लागीं आहा मू सो तो आज कितें गाडया कितें हाडपा वयता म्हाका खबर ना तेणें सांगितलें युरो कार हितून वयताय मू सो हांवें म्हळें ओके सो आमी येताय म्हळें आमच्यान सोडपाचो मेट्टो कितें सोडपा जाय न्हू चान्सू सो वेदर सामको बरो आहा आज गरमी आहा सामकी आज वेदर बरो आणि आज इव्हेंट आज इव्हेंट आहा मेन म्हळ्यार इव्हेंट आहा हिंगसो थिंग म्हळ्यार एक 15 मिनिट्स देखून लागले आमकां वचपाक 15 मिनिट्स पुरो एक्चुअली बट इव्हेंटा लागून आज खबर ना ट्रॅफिक बीन आसतलें आनी तो तेशे हा रस्तो बंद आहा रस्तो बी बंद आसतलो दुसऱ्या सायडीन वचपाक पडलें हय सो तेका लागून मातशें कास्ती करता आतां तो कितें हाडपा आहा तें म्हाका खबर ना तो कितें हांव ऑयल हाडपा वयता गाडयेची केन्ना तुगे गाडया सुद्दां ऑयल दवरता थोडी बट केस्टो ऑयल आमी पळय चोयला मरे कॉस्को तो तेंगे ना म्हाका ते हांव थिंगा घेता कित्याक थिंगा न्हू ती कोणा केसो ती तो केस्टो ऑयल घेवपाचो कॅस्ट्रॉल ती ऐ रे कॅस्ट्रॉल म्हणजे ती दुसरी न्हू ती केसांक घाताय ती ओके सो आनी आतां आमी वयताय थिंगा गरमी आहा भरपूर गरमी तुमकां दाखयता भायल्या चोय फ्रेंड्स कितको गरमी आहा ती सामकी सामकी चड गरमी आहा आनी आज हॉलिडेयाचो लास्ट डे सॅटरडे हाल संडे हाल्या मिसा वचपाचें आनी मागीर घरा कडेन मागीर हाल बाय न्हिदो मेळपाना सुसेगाद ती उठोत तेशको उठोवप मेळपाना कित्याक हाल्या मिसा वचपा आहाय मिसा वचा मागीर आमी मिसा वचा मागीर सुसेगाद रावपाचें आनी मंडेचो स्कॉल स्टार्ट एचे बाय हाटल्यान बसोन हा बाबा से हाय ओके सो आता ते सदां राती कोण न्हिदो वयता आसता म्हणटा वीश आय हॅव अनादर हॉलिडे टुमॉरो मू हांव तेका बेस्तें म्हणटालें आज ना हाल स्कॉल स्टार्ट न्हू फॉर स्कॉल बेस्तें अशें करून तेका हांव फटयतालें बेस्तें कित्याक आतां न्हिदना मू रातीको मागीर लेट न्हिदोत मू बेगीन न्हिदो जाय मू हाल उठो जाय स्कूल वचपा मू आतां तेणें तेगेलें होमवर्क करपा वलें होमवर्क तेगे आजून कंप्लीट जालो न्हय तें सुसेगाद आहा आनी सुसेगाद आहा सामकें आनी तेगे उलय होमवर्क अर्द केलो हाफ हाफ तेगे थोडें उला करपाचें कंप्लीट केलो ना तेगेलो कंप्लीट करपाक तेगे हांव आज घेवन बसता तेका तूं म्हणटली सारकें वखदां कितें रावलें काय मू होमवर्क करपाक तें आयकना न्हू तेंगे हॉलिडेज पळो हाय सो तेंगे सा फूल एन्जॉयमेंट आहा ती न्हू रे तुगे आयकत तें मुगे आयकना तें पूण हांव तेका चड दाखोवपाक वचना पूण थँक्स गेल्या मातशें दिसता म्हाका आतां सामकी चड गरमी आहा सामकी चड म्हळ्यार सामकी चड आहा गरमी अशी खबर ना समज स्टार्ट केन्ना सर रे खबर आहा तुका चोयल्या समज स्टार्ट जालें दिसता तसो हय चोयल्या दिसा तसो हांव चॅक कोता हांव केन्ना तो समर समर न्हू 21 जुना स्टार्ट जाता हेचो एक केक बॉक्सांचे सायडीन आज आमकां कोण दिश्टी पडो आपल्याला येतो आपल्याला येतो हा सो तो आपल्याला येतो हा तो अचय येलो नाइस व्लॉग्स थँक्यू जायत लोक आसलो न्हू आज क्राउड्सा भरपूर आहा दाखयता तुमकां तो न्हू म्हगे फ्रेंड तो ह्यूबर्ट आनी हांवें पळय दाखयलो चोय तें स्नॅक शॅक तें शॉप तेगे भयणी गेलें आनी तो बॉक्सर तो बॉक्सिंग हेटा म्हाका खबर ना खंयची तो हेट तो बट तो हेटा जायचा आसलो लोक हय हिंगा जायचा लोक आसतलो मॅच कितल्यान खबर ना म्हाका आज चॅरिटी मॅच आहा चॅरिटी चॅरिटी मॅच चॅरिटी म्हणून आनी कसं मॅच रे
गुगलाचेर चलय ट्रॅफिक हा सामकें चड ट्रॅफिक हा ही बायल दिसची पळय आमकां ते दुसची हे वळखते आसा तुमी आनी एक पाट दाखयलेली मॅजीक स्मायल म्हणली सो ते दांत घाताय तूं मुडशे दांत बी घाताय तूं दांत बी ब्रश करून आसतना येदोयशे ब्रश करे दांत मातशे कित्या तुगे नॅचरल ती दुसरे आन्याचे रेडीमेड ती दुसरे आसताय सो तुमकां बेश्टे पयशे म्हणू पडटले सो हेंगे आनी तो मॅजीक स्मायल आनी हें तें चोपो वचनाकाय बरें ब्रश करय दांत बरें घाशाय गॉड हेल्मेट्री आनी डेंटल हेल्थ मातशें तुम हें करय डेंटल हेल्थ मातशें बरें धरय आमी गोंय गेल म्हणटरी एवरी इयर आमी डेंटिस्टा बरें वयताय आनी आमगे दांत दाखय हांव जाल्यार दाखयता तेगे म्हाका खबर ना तो बिजी आसा तो आपल्यागे बिजी आसा दाखयता तो वचपा एश को आमी आतां पर वयता जाल्यार वचपा 2-3 दिसांनी म्हणून वयता डेंटिस्टा बरें आनी म्हाका सांग आनी डेंटिस्टा सांगता मागीर आपूण वचपाचो सॅटर्डे आपूण वचपाचो जालें आपल्यागे वचपा दीस जालें मागीर तूं वयता आनी कितें न्हू डेंटिस्टा बरें कितें जालें हय लोकडें हें आतां वेदर लायट कितको आमी गोंय कितको लायट हें जाता कितें म्हणटा रे तें फ्लक्च्युएट जाता जाय अशें करून वेदर फ्लक्च्युएट जाता सामको येता वयता वेदर हें दाखय तुमकां लॉक दाखय तुमकां चोय कितको लोक खाता चोय सगलो जॅकेट बी काण अजून बेश्टी गाणं हाय कित्याक ती सोकाण भायर चलो आसतो न्हू तेका लागून ती गाणं हाय आनी हिंगा वेदर धोड न्हू जॅकेट मातशें कॅरी करपाचें हिंगा आनी आतां घायल ना जॅकेट घायनासतना येयलां बरें कितें म्हाका ओके हांव मातशें भायर चललें चड दीस न्हू आनी लोकडें म्हण तूं आमी थिंग वयतलीं भितर वयतलीं आनी लोकडें आमगे कितें घेवपा आहा तें घेतलीं भायर सरतलीं क्रावडचे हांव हिंगा कचरो जाला मरे सारको अशें कितको हें जाता तें सकल मॅच खबर का स्टार्ट जाला खबर ना आनी थंय हे हांव न्हू आमकां न्हू पार्क म्हणटा तें लागीं हें हिंगा आहा चंय तें पार्क पडटा एडवर्ड पार्क एडवर्ड न्हू रे तें एडवर्ड पार्क किंग्स एडवर्ड पार्क म्हणटा तें आमकां लागीं आहा पार्क आनी तें तितलें पडटा न्ही रे सडबरी आहा तें बी न्हू डिस्टन्स सेम डिस्टन्साचें पडटा आमकां कितें हें लागीं कित्याक लागून सदां कित्याक मदें रेल्वे ट्रॅक आहा ताका आमी गोवणी पडटा हय आमगे हाटल्यान असो लोकडें पावताय बट हें पार्क लेन स्कूल आमगे हाटल्या वता एक्चुअली हे पार्का लोकडी पावताय पूण थिंग बंद करून दवरलो आहा कित्याक थिंग रेल्वे आहा मू हाटल्या आनी चोय एके फ्रेंडागे घर थिंग आहा आनी एकल्या फ्रेंडा येयलो हे सायडीन चड ट्रॅफिक आहा आज केसो ट्रॅफिक आहा तें अशी केसो आहा तें चोय रे ट्रॅफिक कोण सलमान खान कोण गेल मरे न्हू तूं म्हणटालो तो सलमान खान जाल्यार आपूण कोण म्हणून म्हणपाना तूं कितें म्हणटालो तूं आपूण कोण म्हणटालो तूं अशें जेलस बी जालें ना तेका सलमान खान म्हणून तूं तोंडाक चोयल्या दिसता तेचे तुमी अशें जेलस आसताल म्हणून तू कोण म्हणपाचो म्हाका सांग आतां रितेश देशमुख अजय देवगन चोय तुका कितें मोठे तूं केन्ना उतोले जाण मरे तूं कितें म्हळ्या तुका आतां तो जाणटो तो हिरो आहा एक कन्नड पिक्चरांतलो तामीळ पिक्चरांतलो नानी रायझिंग स्टार नानी तेजे भाशेन जाता न्ही रे तें हाड बी तसलो आहा सारको तुगे फ्रेंडागे घर एशी खंयचे आहा न्ही रे तो काल रातीकोच एशी खंयचे आसा येयलो तो येयलो आसा तुमी कांय आसना ट्रॅफिक आसचो केसो ट्रॅफिक आनी चोय बस बी चलयता तेंका बट आसा गोरमी जाल्या आसतली सामकी आसता एसी लायम सायकल घेवन येता तीन सायकल पे करपाच्यो अशें करून पे करपाक कार्ड मारपा हें आहा तेका तूं चलय तितू ती पे करपाच्यो तूं चलयन जाल म्हणटा थिंगा सोण वचपा थंय मागीर ते घेवन वयताय तेंगे खबर आहा तेंगे हें लायलो आहा GPS लायलो आसा तो सो ते मागीर घेवन वयताय लोक कित्याक रावत रे सगलो हिंगा टर्मिनेट जाली कितें रे बसू असो लोक रावचो हिंगा दुसरी बस आसा तूं एक बस गेली हय हो फॅमिली हिल म्हणटा तो रस्तो फॅमिली हिल न्ही रे हो फॅमिली हिल म्हणटा फॅमिली हिल एशी म्हणटाय आनी खंयच्या म्हणटाय एशी म्हणटाय फॅमिली हिल जायच बरें
तो व्यू जेजूसारखे दाखयला बरो असत म्हणटा तो तो सगळे बस न्हू हिंगा आज तुमकां बसी हें सांगता आज हिंग न्हू सगळे बस न्हू हेचो नंबराचे वळखूं येता हेचो नंबर आनी नांव चोवपा पडटा कित्याक एकू बस आत्ती पत्ती वयत न्हू सो 79 येताय आनी वयताय बीन बट तेका लागून ती तें नांव चोवपा पडटा वेमली सेंट्रल वयत ती 79 खंयची ती चोवपा पडटा एक्चुअली स्टोन ब्रिज वयताली आय ती वेमली सेंट्रल आज ती हेजे हाय कित्याक डायवर्जनाचे हाय कित्याक इव्हेंट हा न्हू ट्रॅफिक ऑलमोस्ट वेमली सेंट्रल गेली कमिट होता त्या वेमली सेंट्रल एक्चुअली ती स्टोन ब्रिज वचपाची हुंच रे ती 79 स्टोन ब्रिज मैं पोतून वयता 79 हिंग वयत ती एजवेर स्टेशन सो त्यो मागीर हें जाताय आवय चकल आमकां हें पडपा सिग्नल पडपा चाका चकलें बरें सोडवलें आमी बस न्हू हिंग नंबराचे आनी नांवाचे वळखोताय फकत तांकां 2 नांव आसताय आतां आमगेली 18 बस फॉर एक्झाम्पल 18 बस सांगया आमी तुमकां 18 बसीचे न्हू 2 आसता लायक 18 बस टू युस्टन आनी 18 बस टू सडबरी मू आतां आमी सेंट्रला वयताय ते वयताय न्हू जाल्यार युस्टनाचे वचो पडटा वयता आसतना आनी घार येताय जाल्यार आमकां सडबरी म्हणटायचे ते 18 बसीचे येवपा मेळटा सो कळ्ळें तुमकां बसीचें एशें कोन्न आतां आमगे गोंय कितको आसता खंयचे रे कितें शानूर मागीर क्रिस क्रॉस खंयचे रे त्यो शानूर मागीर दुसऱ्यो रोज मागीर जॉलीज ह्यो आमगे तशेच्यो जॉलीज मागीर रोज कोण ते एकू बस आसता अप एंड डाउन ते इमॅन्युएल ह्यो तेश कोण गॅबी ह्यो आमगे तशी बसो कुगडा असेल ते बसीचो ते बस न्हू ते आमगे नांव तेश कोन आसताय बसीची हे बसीचे आनी हे बसीचे कंडक्टर बी कोण आसनाय कार्ड लावपाचें भितर वचपाचें आनी भायर सरपाचें सामकें ते एशको म्हणजे आनी हें ना एशको आमगे गोंय चलना तुमी 1 रुपया अरे ते 1 रुपया कितें हाडून दिल म्हाका बेगीन मागीर हालदी एश म्हणटाय झगडा ते चल तुवें ताका हातेल चल एशको आमगे जाणटे बी आहाय चोय ती पयली झगडाय ती मागीर 1 रुपया दिलो हा काल दिलो तुका खबर ना तुका आज आनी काडटू एश म्हणटाय आनी मागीर ते म्हणटा मोड ना गे आंटी मोड ना ते म्हणटा ओके मोड ना जाल्यार मागीर उगडास कोत तुका पूण उगडास आहा मरे तुका म्हणटाय आनी आज आमी एश कोन्न तो उगडास येयलो जाल्यार म्हाका अशें करून बरेंच जाता पयली उगडास आनी ती सॉंग्स बी लायता ती एश कोन्न हेजी हिंदी सामकी बरी हिंदी सॉंग्स लायताली आनी एक जोक सांगता तुमकां कितें जालो तो एक पाटी न्हू आमी गेलोली हूंय ते आमी घराको येताले बसीचे हुंच ती आमगे एसो दवले आनी ते न्हू सगळे मडगांव गांठी पोवले आख्खे गांठी बरो नेल्या बस सामकी हुंची बस रे ती मंजू बस म्हाका मंजू बसीचे न्हू आख्खे गांठी सामके बरो नेले आनी दवले मग तांकां बसून हाडले आनी ते बडयले बसून आतां तांकां खंय आनी ते आतां रामनगरी पावली बस रामनगरी पावली म्हणटरी ते विचारपा लागले बस किधर पहुंची ड्रायव्हरा कडेन कंडक्टराक विचारपा लागले कंडक्टरान सांगले ए रामनगरी दवले कभी पहुंचेगी म्हणले तेणी ताणें सांगलें दवले अभी पहुंचेगी रुको म्हणे आनी मागीर तांकां दवले म्हणटा सांगलें ताणें दवले पहुंच गई मो ते बडे दवली ते खंय दाबोली वचपाचें दाबोली वास्को दाबोली ते आतां दवले पावले आनी खंयच्या टायमाचेर ती 7 रातीको 7 लास्ट बस रे ती ना ताजे हाडला आनी एकू आलोली बस सो ती मंच बसीचे आमेल्या बसीचे अशें की खंयची तरी ती लास्ट बस ती तेचे ते हिंग पावले आनी तांकां वचपा बरें तांकां दुसरी बस मेळटा जाल्यार तांकां बरो टायम वचपा तांकां बडा चलोन आमगे तेशी बस जाणाय तुमी एक वरान बस आसताय तांकां बाड्या तेशी म्हाका खबर ना खंयची बस मेळटी ते सगळे घांटी बाड आख्खी बस खाली जाली ते सगळे तुमगे देश म्हळ्यार खंयचे सांग म्हाका ते एक वरान बस आसता हूंय चांदोर ओय चांदोर आमगे तेशी ओय आमगे थिंग जाल्यार 5 मिनटां 2 बस आसताय सो तू आतां कितें करपा सोदता कितें आमगे तेशी मागीर तुमगे तेश क्रावड की तुमगे तेश घांटी कितू रे सायबाशी आतां तुगे तेश जालो हा आमगे तेश कोण नाय घांटी आमगे तेश बरें हा बाबा घाटी ते बट म्हाका भोंगो दिसले ते लोकांचे जाय जालो ते कामां बी खंय वचपा आहलो ते इंडस्ट्रियल स्टेटी बी वचपा आहलो असो ते कामां ते बट धोल देवपा जाल्यार सगळी ते केसो कंडक्टरा केसो गाडी घायल रे तेणे आपल्या भाशे कडक उलयत रावले ते मागीर कॉमेडी सामकी येते तुमकां फॅमिली पार्क स्टेशन दाखयता आजचा बिझी हा येचे हिंगचे फॅमिली पार्क स्टेशन लगचे क्राउडचे अजून झालो ना आनी मातशें रावन जातलो
वच जा येन रावले आसतली तू बीन रेस्टॉरंटा बी बसून रावते वच जा तुमकां दिसतशी हिंग सगलो लोक एश कोन्न रेस्टॉरंटा चेंग 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 हे पुलीस रे हय न्हू हे ते तुमकां दिसता कितें की हो सगलो लोक येन सगलो स्टेडियमाक वयत काय हो सगलो स्टेडियम वचना वच जा न्हू येताय आनी एश कोन्न फॅमिलीची रेस्टॉरंट आसता तितून वचून बसताय तितून स्क्रीन गायलो आसा तो आनी ते बियर घेताय आनी आपल्या सुसेगात एन्जॉय करताय मॅच काबाल म्हणटा वयताय न्ही रे सगळे एश कोन आसनाय की सगळे स्टेडियम वचोन हे कोतो एश म्हूण मॅच चोयतो एश म्हूण तेश कोन आसनाय सगळे आज आमी आतां लागीं आहा तें पूण आमकां गुणोन 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 खंयच्या दाखयता गुगल मॅप आनी आतां आमी वयताय गुणोन 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 खंयच्या 10 मिनटां मद पावपा वाट आतां जाल कितलो दीस सो हेच आतां आमी वयताय 10 मिनटां मद पावपाचें आतां कितलो दीस जालो मागीर आतां म्हाका बरें उगड आसलें अशें करून बसी उगड आसलें म्हाका म्हणजे हिंगा बसी सिस्टमू डिफरंट हिंग तो आतां गोंयचो वायब येवपाचो ना आमकां केन्ना न्हू रे सो हिंग सामकें डिफरंट भाशेनचें हिंग तो वायब आनी आतां न्ही गोंयची बसांनी म्हाका दिसता अशें करून आतां वायब उरलें आसा रे आतां सगळे पयलीं भाशेन खंय पयलीं काजार बी आहा आतां अशें करून बस दोतात वचपा बीन आतां न्ही बसी खंय लोक जाता आतां कोण जाय न्ही बसी लोक आनी आतां बस दोली आतां एक दोग जाण आसताय बाडी कोण जाणटे अशें तांकां बाड्याक कोणा ऑरबा हाडपा कोण ना ती बी आसतली आनी कोण आसपा नाय आतां पयलीं टेम तो गेलो अशें करून तो टायम गेलो आनी तो टायम आनी आतां येवपा ना सो तो वायब आमकां कितें जाता आमकां न्हू हिंग तो वायब मॅच जायना कांय मॅच जायना हिंगा कळ्ळें न्हू हिंग अशें करून सामकें पावले रे आमी अरे आमी रॉंग येयली खंयच्या दाखयता खंयच्या येयलें तें आमी चोय आमी खंयच्या पावलें खबर ना खंयच्या तें म्हणून कोणाय गॅरेज अशें दिसता पोतून वचपा पळय मिर्झा गॅरेज खंय मिर्झा गॅरेज म्हणटा ती चोय खंयच्या भितरल्या एम्पायर कोटेश भितरल्या मालो आमी ती मिर्झा गॅरेजी पावली I think that was the straight us for that. On it look like हाटल्या बाय न्हिदले असो हो व्ह्यूच आहे तो हें केला न्हू एशी भितरल्यानूच स्टेडियमाकडच्या न्हू भितरल्यानूच हे बिल्डिंग्स ते बऱ्यो दिसताय न्हू सामकी अशी in future पण एक फॅमिली शिकून करपा जाय आसता फॅमिली म्हळ्यार फूल आमगे तेश दिकून घर आहाय ती काडले कितें रे तें दिसकून न्हू पूण मेन सायडीच्यान हो मेन एस न्हू सामको हो मेन एस न्हू आतां आमी थोड्या दिसांनी एक हिंदी ब्लॉग काडपा चित्तालीं एक खंयचो आज काडपा चित्ता आमी बट आमी आज म्हळ्यार आज नाका आज काडची न्हू आज आमी वचो नॉर्मल कोंकणी ब्लॉग काडया कित्याक हिंदी आनी ती कण उलयता रे सायबा हिंदी हिंगचे व्ह्यूचे बरो आसता न्हू आमकां हिंदी आनी कोण उलयतालो चोया म्हळ्यार देखून एक काडपा एक ट्राय करतो आमी हिंदी एक ब्लॉग काडपाक अच्छा बबल प्लॅनेट म्हणटा तो चोया लास्ट इयर बाय गेलोले सलमा आनी निशा बारा बबल प्लॅनेटा हांव वचोना कित्याक त्या टायमाचेर हांव प्रेग्नेंट आहलोले आनी तेका लागून हांव वचोना दादा आनी बरें हा बबल प्लॅनेट न्हू आख्खे फूल बबल्स आसताय भितर आनी अशें करून बरें भुरग्यां बी एन्जॉय करपा बी बरें हा तें कितू रे तें टिकेट म्हाका खबर आसना कितें 15-21 अशें कितें आहा म्हाका उगड आसना आतां हिंगा एम्ब्युलन्स लंडनची एम्ब्युलन्स हें एक धाकटें एम्ब्युलन्स डॉक्टर येता हितून खंय डॉक्टर येता खंय म्हाका खबर ना तो तें खबर आहा म्हाका खबर ना आनी ती येता एम्ब्युलन्स पिवची ही सगळी बोलो हाय रे फ्लॅटा बेस्ती हाली हाय रे ती बोला आसता हे आत न्यू जालें न्हू न्यू जालें मिस्टर आमकां खबर ना केदों सांग ती बी म्हाकाय सारकी खबर ना ती बट म्हाका खबर ना ही आतां बोलो आसता ही ती बेस्ती हॉटेल टायपूय जाल्यार म्हाका खबर ना कितें मो कितें न्यू न्हू
त्या लोकूय काही दिसची पडो तितून एक बिल्डिंग दिसची पडटा ओके इथे बिल्डिंगे जाल्यार कोण आहाय म्हळ्यार आतां कितें दिसची पडटा आसा थोडो थोडोसो लोक भायल्यान अशें करून कितें दवरलो आहा तें गार्डनान बी गेल्या आमी खूंय पावले तेंटू तेशूच्या घुसपोन येयली आमी आनी आमी हिंगा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट सगळे मेळटा हेचे थिंग पावले आमी हिंगे एंट्रन्स खंयचे आहा तर रे तेजें धाकटी एंट्रन्स आसा ती आतां तुमकां दाखयता पावल म्हटरी युरो कार पार्ट्साक पावल म्हटरी हांव मागीर तुमकां दाखयता ऑलमोस्ट पावली बट मुगे व्हिडिओ मागीर चड व्हड जाता मागीर तुमी अशें करून बेजार येवपाक हांव बंद करूं सोदतालें तुमी म्हाका सांगूय बी न्हय तुमकां अशें करून म्हणजे शॉर्ट व्हिडिओ जाय लॉंग व्हिडिओ जाय ते मातशें सांगल्यार मातशें अशें करून बरें दिसता नाल्यार म्हाका खबरूय ना कितें मुगे व्हिडिओज तुमकां बरो दिसताय बीन नाय दिसताय तेंय म्हाका खबर ना सो म्हाका मातशें तुमी अशें करून कितें कमेंट आमी सांगाय न्हू कितें बरें आहा जाल्यार बी सांगाय बरें ना जाल्यार बी सांगाय सो मातशें म्हाका सांगल्यार मातशें अशें करून बरें दिसता सांगील जाल्यार बीन पूण सांगाय न्हू मातशें कितें मागे व्हिडिओज बरो जाताय जाल्यार म्हाका खबर ना बरें जायना जाल्यार म्हाका खबर ना म्हळ्यार हांव गाता चोया गायलीत हांव चोयता लायक जाताय जाल्यार हे रस्त्याचे हांव जेव्हा पयले पाट पावला हे वता खंयच्या घडोवन आनी चोय आख्खे इंडस्ट्रियल स्ट्रीट कितें रे त्यो सगळे वेअर हावजीस सगळे कांय हे आहा अशें हिंगा सगळे एमेझॉन आहा कितें रे योदा न्ही एमेझॉन हय इचोय एमेझॉन इचोय हय आख्खे एमेझॉन दिसता म्हाका बाय हाटल्यान घर येता न्हिदोन हय एमेझॉन दिसता म्हाका इथे पावली ते सायडी एमेझॉन हा आणि एमेझॉन दिसता म्हाका ना रे सायडी हा ते आणि हे पावले आमी युरो कार पार्ट्सा जे हा फॅमिली युरो कार पार्ट्स आता आमी हिंगा पार्किंग करताय हे फकत कस्टमर पार्किंग सो आमी हिंगा आतां पार्किंग करतली आनी हेचे आमी आतां भितर वचोन तुमकां हांव दाखयता भितर कितको आहा तें तो आतां भितर वयतलें तेच्या बाराक आनी तुमकां दाखयता मागीर कितको आहा तें भितर आनी हेचे हिंगचो येयला तुमी पार्किंगा हिंग असेंब्ली पॉयंट म्हणून आहा तेचो येयला ही असेंब्ली पॉयंट म्हणल्यार कितें आणटू जेन्ना न्हू अलार्म जाले न्हू थिंगा भितर केन्ना उज पेटवता नाल्यार कितें स्मोक अलार्म बी जाला न्हू सोम तो येयना थंय असेंब्ली पॉयंटाक सगलो लोक उबो रावता चडशे हिंग ओपन स्पेस आसता हिंग तेंगे स्पेस चड ना मू हिंग पॅकिंगा स्पेस हें दिलो हा असेंब्ली पॉयंट मागीर ते मेजताय सगळे लोक आहा जाल्यार आपल्या आपल्या डिपार्टमेंटांतलो आनी जो कोण मिसींग आहा तेंका ते मागीर सोदताय ते भाशेन आसता अलार्म जाल म्हूण घरा आसपा न्हू अलार्म जाल मागीर येवन रावपाचें पयलें एश कोन आसा तें असेंब्ली पॉयंट म्हणून एश कोन हे गांवां कार पार्ट्स युरो कार पार्ट्स वयता Colante per tingay. Ting सकाळी उलयता हांव कित्याक क्वायट अशें चड येना नॉयजी ना अशें कार पार्ट्स डिस्प्ले केलो हाय हिंगा कार पार्ट्स डिस्प्ले केलो हाय सो टूल किट्स हाय आनी तुमकां कितें जाय तें हाडून थिंग तांकां ऑर्डर दिवपाची कितें जाय तें सांग नंबर प्लेट सांगपा ती गाडयेची आनी तुका कसो पार्ट्स जाय ते मागीर सांगताय ती सांगपा तांकां मागीर ती तुका सजेस्ट कोत्ताय आनी पार्ट्स हाडून दिताय तशें करून तेंगेलें आनी ते सगळें हावज होल्ड इक्विपमेंट मेळटा थिंगा हावज होल्ड म्हणजे लायक मेंटेनन्स क्लिनिंगाचे मागीर बेश्टे अशें करून प्लंबिंगाचे ते सगळे थोडे सगळे न्हू सो फ्रेंड्स आतां आमी सोमती घर वयताय आमगेले तो गेल्लो युरोपाच बाय न्हिदलो हांव हांव भितर वचना सो तेणें व्हिडिओ काड हाडा तुमकां दाखयले ते भाशेन आनी तुमकां सांगलो न्हू हिंगा टेस्ट एमेझॉन आहा म्हणून हेचें एमेझॉनाचें सगळें ही एमेझॉन कंपनी आहा चोय ती एमेझॉन ही आख्खी फूल एमेझॉन एशी बीन तेंगेले आहा हे अदानी बीन फूल एमेझॉन आतां चोय हाय कितको क्रावड आहा चोय तो चोय हिंग चोय हाय कितको क्रावड आहा तो सामको
थिंग त्या फ्लॅटान वता त्या लोकांक कितून कासी जाता आसलो हय हिंगची कोण रेजिडेन्शियल लागीं लागीं आहाय जर तांकां बाळा कितू त्रास जाता तें कोण जाणा कित्या तांकां बसी रायवेच्यान दिताय आनी सगळें बंद कोताय सो तांकां बाळा चड त्रास जाता आसतले सामके हेचे पुलिसांगे व्हॅनय तीच मॅगडिसां कितें घेनय तेंचे चोया कसो ट्रॅफिक खातें शी सो फ्रेंड्स आमगेलो आजचो व्हिडिओ हिंगा एंड घेता आमगेलो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो जाल्यार ड्रॉप हार्ट इन द कमेंट आनी लायक कोराय शेअर कोराय सबस्क्राईब कोराय आनी या मेळ्या तुमकां आमगेल्या दुसऱ्या व्लॉगां टील देन बाय सी ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग बाय